मस्त अशी बाय सा एक्सायटेड जाले हांवें कॅमेरा ऑन करतकीर तितले वेळ उग्गी बसून आशिल्लें आनी आतां वेळ करता. सो आयज आसा बुधवार कोणा शुक्रार शुक्रार खंय समजो. गुड मॉर्निंग. आयज आसा बुधवार वेनसडे आयज आनी आयज आमी सकाळी भायर सरल्या वचपाक ते आसत थंय सकाळी भायर सरल्या वचपाक सावड्ड्या. खूब दीस जाले म्हळ्यार 8 दीस मायज जाले ऑलमोस्ट 8 दीस मायज जावन गेले. आमी सावड्ड्या वचून आशिल्ली न्ही सो म्हटल्यार अशीच एक पासय मारून येवया म्हणून. आयज हो फ्री आशिल्लो सो तो बी म्हणपाक लागलो राती म्हणल्यार काय वचून येवया रे काय म्हण. अशेंच भरपूर पावस पडटा वारो बिरो मारता मा बी इकली आसा न्ही अशें म्हटल्यार वचून येवया का म्हटल्यार का आ म्हणपाक लागलो. सो या म्हटलें आतां. तर सकाळी आमी अशी भायर सरल्या म्हाका सकाळी फोन केल्लो तेन्ना सांगलें आमी येता म्हणून नाल्यार रांदून दवरपाक जाय आनी उपाशी पडत म्हणून म्हाका सांगलें येता म्हणून. नाल्यार पयलीं आमी वतालीं सरप्रायज बी अशें म्हणून. आतां ना आतां बाय आसले कडेन सरप्रायज कोता येना. आमकां जेवण ना जाल्यार तेजो आमी भायले व्हरूंक शकता. बायक कितें तेका रांदपाक सांगूंकूच जाय न्ही तेका लागून म्हाका म्हटलें आमी येता अशें म्हणून. सो नुस्तें बी आमच्या हांगासर कांय ना व्हरपाक. नाल्यार हांव केन्ना गेलें नुस्तें बरें आसल्यार व्हरतालें अशें करून रांदून जेवपाक बी. पण आतां नुस्तें मेळना न्ही तेका नुस्तें बी कांय घेतलें ना. आतां वता आमी न्ही रे बाबा. पप्पा घर वयता न्ही रे पप्पा घरा वयता न्ही सांग मरे हय म्हणले. सद्याक आतां टायम जो आसा पळय न्हू तो 11:15 सुमार जाल्या. पळोवया 12:30 बी अशें म्हळ्यार पावतली घरा कडेन. तेच्या पयलीं म्हाका मातशें मार्केटान वचूं जाय. मार्केटान वतलें आनीक पळोवया मागीर मुखार कशें कितें पळय आसा न्ही तें तुमच्या वांगडा शेअर करता. घरा कडल्यान आमी भायर सरतालीं तेन्ना पावस जो आसा पळय तो पडटालो बारीक बारीक असो. बट हांगासर पावस कांय ना. पावस तितलो पडना. वारो भरपूर मारता सारको असलो वारो मारता. सगळें भायर स्टँड बी दवरता पळय तो हेवटेन दवरता तो तेवटेन पावता भितर गॅलरी दवरता तो. इतलो व्हडलो सामको वारो जो आसा पळय तो मारता. हे पळयात कशें पेयणाता ते वाऱ्यान सांगता वाऱ्यान न्ही खंय हँड ब्रेक ओडपाक आनी कितें करपाक आनी जेन्ना म्हटल्यार व्हिडिओ मेळटा तुमकां तेन्ना वत येतलो आसतलें. ना रे दिसा पडटा रे पावस बाबा राव. सो चलो आता भायर सद्या आमी वचपाक मागीर मार्केटान वतली सावड्ड्या हांगसर न्ही. सो मागीर तेन्ना दाखयता तुमकां. सी पळय बाबा आनी बाबा सी पळय बाबा सी बी कळना आनी बी बी कळना. पळय बेगीन सो सगळी धुवरी जाल्या पळय आतां. सो सगळीं न्ही हांगासर ह्या सायडीन धुवरी जाल्या ह्या बिचार. आनी भायर एक्चुली क्लीन आसा वयर बीन अशें काळोख बिळोख तसो कांय करूं ना. बट केन्नाय येता तो पावस वारो मारता तोच पावस येता अशें पळयता. हांगासर कसली धुवरी जाल्या ती दर्याची मुदसांग खोदूळ अशें जालां चिखलाचें अशें. काय ह्या सायडीन बी जालां बरें सगळी धुवरी न्हू. अगं हे मारता न्ही दर्याचें एवापोरेशन हे आसता न्ही मॉइश्चर आसा जाता. आनी वयर सगळें निवळ आसा. पळोवया पावस कसो कितें येता तो. पावस येना जाल्यार पुरो कित्याक की म्हाका मार्केटान वचूं जाय न्ही सगळी चिपचिप जाता बेजार येता. ओके सो चलो मेळया मागीर. अरे वत येयली मरे न्ही पावस ना 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 म्हणटा म्हळ्यार वत येयलें बरें जालें. मोठी बी ना नाही मोठी बस मिळणार मारा आमी पावली केप्यां बाय हांगासर न्हिदला अशें करून आडवे करून धरलें न्ही वत लागतलें अशें म्हणून हांवें ताका अशें बसूनच धरला. सो आनी स्लो येयले आमी. एक्चुअली ताका हांव आडवेच धरता केन्ना अशें न्हिदलें नाल्यार खानार घालता. आयज अशेंच बसून धरला आतां घालता खानार. तर केप्यां पावले आमी नुस्तें पळोवपाक गेल्ले एका म्हणलें पळय अशें म्हणून. थंय न्ही एकलो मार्केटाच्या मातशें मुखार गाडी घेवन आसता केन्नाय आनी नुस्तें बरें आसता तेजे कडेन ऑप्शन्स बीन अशें. बट आयज कांय ना फक्त सुंगटांच आसा. केन्नाय अशें येतना वयतना बी घेता घेवन तेजे कडल्यान व्हरता बीन आमी. सकाळचोच आसता तो सांजचो आसना. सो आयज कांय ना ती सुंगटां मोटेली न्ही रे व्हायट कलर मोठी ना मिडियम ती पोसलेली ना ना बरी. हांवें म्हणलें का कितें पळय अशें म्हणून नुस्तें माग बी विचारूं ना कितें घेतलां काय म्हणून. सो पळय म्हटलें म्हणल्यार हेंच ना
कितें तें सुंगटां आसा आनी कांयच ना म्हणून येयलो मागीर ओके केपें पावली आमी आतां सावड्ड्या लॉटरी हें जालां मरे गाडयो बीन पोरू हांवें अशेंच करून लॉटरी इनॉग्रेशन जालें आमी लॉटरी घेवया म्हणून म्हणटालो म्हाका आमी कितलेदां वयता न्ही सावड्ड्या हांवें कितें म्हटलें आसा न्ही रे चवथीक दीस सुसेगाद घे मागीर पयलीं घेतलें मागीर खंय उडयता हो सारको दवरिना अशें म्हणून हेका म्हटलें मागीर घे अशें म्हणून पळय जाल्यार खंय लॉटरीच सोंपल्यो मागीर भोव म्हाज्या नांवान आतां पयलींच याद कर तुका हांवें घेतली सांगला ऑलरेडी कोणा सांगलें ना हांगा सांगला म्हापसा म्हापसा कोणा सांगता सावड्डे लॉटरी पयर फोन केला तो थंय कमिटी मेंबर आहा न्ही खंय म्हापसा सावड्डेचे नाका थंय बीन बरें आहा प्रायस सगळे कडेन लॉटरी काडटा केपें सोडून बाकी सगळ्या लॉटरी काडटा केपें सोडून म्हळ्यार केपें मेळना न्ही ताका लागून मेळ्ळें जाल्यार त्यो बी घेतात सांग्यार सावड्ड्या म्हापशा आनी खंय खंय काणकोण आनी सगळ्यो आसा तितल्यो अशें करून सगळे कडेन लॉटरी काडटा लागना काय ना बट हो काडटा उमेद ताका अशें म्हणटा कितें म्हणटा लागूना जाल्यार देवा गेलें डोनेशन तशें म्हणटा आमी खूब सारे मातशें पळय आं खंय आसा जाल्यार ते फुडें आसतले कोर्टा कडेन निलम तो जाऊ रे निलम जावन नाल्यार कमल जाऊ घे रे तूं निलम नांव पळोवन आमी चेडू खाता न्ही जालें न्ही मागीर खंय मेळटलें आतां आमी ताका लागून चेडू खाता म्हणटकीर रोकडे घेवया आनी तसं की हांवें म्हाका जाय म्हणल्यार नाका म्हणटा आशिल्लो मागीर इतली खाडे येता म्हाका जाय म्हणल्यार नाका म्हणटा आशिल्लो अंकलान हाडसर हाडली तुका विचारता म्हाका जाय म्हणल्यार तूं नाका म्हणटा आशिल्लो काय म्हणून सो पळयता आमी हती आसा हांव न्ही हांव देंवचें ना बाय न्हिदला न्ही तें उठ्ठा मागीर ताका लागून अर्द किलो घे कितले येता रे किल्लाक आं 8 सो आमी हांगासर न्ही कोर्टा कडेन रावले बरें नुस्तें आसा भरपूर अशें गर्दी म्हणून पळोवपाक रावल्ली भरपूर असं नुस्तें जाय तो दवरू बाबा निलम रे कसलो आमो निलम आहे मल्लिका कशें किलो हे 100 रुपीज किलो कितले येतले किलो हे किल्लाक 3-4 येता ते 5 हे मोठे गोड आसा गोड आसता न्ही हे बरें काय हे बरें निलम हे सामके बरे आहे मालपुराला वशील खबर आहे लांबे आंबे तुम्ही खायला मालपुराला हे पळय हांगासर आमी नुस्तें घेतलां दाखय ते आनी हे पळय हांगासर हे घेतलां आंबे आनी आनी हांगासर पळय कितली गर्दी ती नुस्त्याक बरें नुस्तें आसा वरायटीज बीन आहा पावसाक असले वरायटीज मेळप म्हणल्यार खूब मुश्कील न्ही हे पळय हांगासर जंक्शन बी काय ना प्लेन रोड तुमकां सगळ्यांक खबर आसता तें सो फुडें आतां एक कोर्ट आनी हांगासर आसता तो नॉर्मली बरें आसा नुस्तें बाय हेणे दार मारले आनी हेगे दारा आवाजांनी बाय उठले म्हणून हांवें म्हटलें हांव बी येता अशें म्हणून देंवता अशें म्हणून हांव देंवपा नाशिल्लें नानी मेमे घेतले आमी न्ही आमी नुस्तें आसा पळय न्हू व्हरपाक घेतलां घरा कडेन थंय बायेक नुस्तें आतां मातशें मेळपाक मुश्कील जाता न्ही ताका लागून अरे दार ओपन दवरून कितें करता सकयल दवर नाल्या पडत मातशें नुस्तें मेळपाक जें आसा पळय तें मुश्कील जाता ताका लागून हांगसर मेळ्ळें न्ही म्हणून घेतलें बरें आसा नुस्तें नुस्तें बरें आसा 200 रुपया 3 बांगडे मोठे आसा बरे आसा बांगडे पयर बी आमी 200 रुपया 3 घेतलेले घरा कडेन तितले बरे नाशिल्ले हे बरे आसा 200 रुपया 3 बांगडे ते घेतले आमी अर्द किलो 3च येयले अर्द किलाक 200 रुपया 400 रुपया किलो आहे मागीर तेज्या नंतर धडयारे घेतले 300 रुपया किलो अर्द किलो घेतले 150 रुपयांक 4 काय कितले इला दिसता बरे मोठे आसा धडयारे व्हडले ते बायेक लागून घेतले आमी आनी बांगडे हेणे आपणाक लागून घेतले आनी कितें घेतलें ताल्ले घेतले हेणे 100 रुपयाचे बरे मोठेले हांव व्हडले काडले बांगड्या भशेन आसा सारके ते 5 काय 6 कितले घातले ताणें 100 रुपया 200 300 350 ए 200 रुपया ताल्ली ते 200 रुपया ताल्ले 550 रुपये गेले ताणें सगळे 5 काय 6 कितले घातले ताल्ले
ओके ते घेतले आंबे घेतले बायक आता आंबे सारखे मेळचे ना आणि तेका लागून कितें अशें करपाक शिकला हांवें अशें करता रोकडेच सो हे कितें सो ताल्ले घेतले नुस्तें घेतले आणि आंबे घेतले आणि ड्रॅगन फ्रूट घेतले बायक ओके सो सगळे घेऊन वचपाचें आमी रिटर्न सो चलो आता बाबा पैसे हवाळे उकलीन आता मातशें मार्केटान इंचच बागायदारान मातशें वतले आनी वयतले घरा मा वाट पळयता दिसता म्हाका एक कॉल करता आतां आय देवा थोडेशें सामान जे सगळे ना ते घेतले बागायदारान वचून ना गाडी पळयात कशी फूल जाले ती सगळी काय पळया खूश जाले म्हाका डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करता हूँ हाँ इन्फॉर्म डेफिनेटली ओके थँक्यू सो मच पावसान सामको काळो केला कसला न्ही चल या घरा कडेन वचून सामान काडया मागीर येयला येवू पावस गिर घाल हेल्मेट बी मामा येयल्लो रे एक म्हणल्यार काका म्हणून मागीर मामा म्हणटा मामा तो आणि हांगा ह्या सायडीन सगळी मामा ना रे बाबा काका थंय कळ्ळें तें कोंबडे रूख बाबा हय म्हणटा अशें करता सो बागायदारान वचपा आशिल्लें एक्चुअली हो नाका म्हणपा लागलो थंय गेल्यार आनी टायम जातलो न्ही गर्दी आसता न्ही लायनीक बी खूब टायम वता न्ही म्हणून हांगासर कजनाल्या शॉपार शॉप न्ही तेंगे सुपर स्टोर आहा तिसकार तुमकां खबर आसतलो पार्वती सुपर स्टोर तो कजन मागीर तेंगेले थंय घेतली भाजी बीन कांदे टमाट बटाट घेतले कोथमीर घेतली कोथमीर इतली व्हडली चुडी 30 रुपये खंय तो म्हाका सांगता हांवें इतली व्हडली रे हय गो ती वरान दवर खंय 2 दीस कांय जायना खंय हांवें भाजी करूं पडटा म्हणलें कोथमिरेची मोठी सारकी चुडी रे अर्दी जाय काय विचारी हांवें आसूं म्हणलें मागीर मागीर काकी बी यूज करतली न्ही अशें म्हणून भाजी घेतली आनीक आतां वता बेगीन घरा कडेन भाजी घेतल्या नुस्त्याक लागून चड गडबड फ्रिजान दवरूं जाय न्ही अशें म्हणून आनी भायेचेंच सामान हे सगळे बॅगां तेजे डायपर बॅग कपडे मागीर आतां ताका डायपर फ्री टायम दिवपा जाय म्हणून हे ते सगळे कपडे बी खूब जाता तेंचे खबर आसा न्ही एक्स्ट्राचे आनी सगळे घेवनूच भोंवता हांव तेगेले सो पावली घरा कडेन धडेत बडेत घेवन येयलो पळय पावस येता म्हणून सो दनपारची न्ही 2:30 सुमार जाली आनी आमी उदोळ घरा कडेन पावली एका पावली रे आमी ताच्या पयलीं पावली न्ही 12:30 एका सुमार उदोळ येयल्ली आमी पावली घरा कडेन येवन नुस्तें जें हाडलेलें पळय तें सगळें क्लीन केलें आनी फ्रिजान दवरलें मागीर घरा कडेन व्हरून आनी क्लीन करपा न्ही अशें म्हणून सगळें क्लीन बी केलें आनी मागीर फ्रिजान दवरलें तर हो पळयात हांगासर हो जेयता ताका आयज साम वरायटीज ऑफ जेवण मेळ्ळा न्ही रे मान आयज मुड्डोश्यो हुमण केल्या सुंगटां हुमण आनीक बांगडे आमी हाडलेले पळय बांगडे ते बांगडे तितले एक फ्राय केलो ताका मान बाये मुड्डोश्यो फ्राय केल्ल्यो आनीक सुंगटां किसमूर केल्या आनी तेरो आसा सो इतले सगळे जे आसा पळय तें आसा सो आयज जेवपाक ताका लागून बेगीन जेवपाक बसलो तो बायेक भरयले पांय बी जेवले आनी हांगासर न्ही एक पार्सल येयलां हें पळयात हांगासर तुमकां दिसता आसतलें सो तें पार्सल जें आसा पळय मागीर घरा कडेन वयतकीर दाखयता तुमकां ओपन करून सद्याक तेच घेवन बसलेले आतां सो बेगीन नुस्तें बी उजरायलें बायेक भरयलें हेका वाडलो आनी हें घेवन बसलो मागीर पार्सलान कितें आसा कशें बीन तें तुमकां नॅक्स्ट विडियोन दाखयता मागीर घरा कडेन वयतकीर मागीर दाखयता आतां म्हाका लागल्यार भूक जेवपा जाय सो जेवता बी आतां आनी मागीर डायरेक्टली वयतले टायमार मेळटा ही मा हांगासर आसा ती आतां न्हांवून येयल्या 2 जाली न्हू गे काय 2:30 जाली 2 न्ही 2 जाली आनी हें पळय हांगासर खेळटा ते हितूंतले एक चॉकलेट दिलें ताका ते ती चॉकलेट तोंडां घालून हें करता सगळं पीठ जातलें मरे नानी तें खावपाक मेळची ना दी मम्मा दी पळयलें मरे दी म्हणल्यार काडून शेवटून मारलें दी मम्मा दी सो चलो जेवण बिवून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां आयली आमी घरा कडेन
आतां न्ही उदोळ आयिल्ली टायम जालो सो मातशी न्ही बेगीन भायर सरलेली कित्याक पावस बीस पडलो वाटेर वारो बिरो मारता न्ही सांगपाक जायना मातशें डिस्टन्स जाता न्ही ताका लागून मातशी बेगीनच भायर सरलेली आयली आनी आतां न्ही हांगासर इपय च्या करपाक गेलो एक्चुली च्या बी जी आसा पळय ती पिवून आयिल्ली म्हणल्यार हेका दिल्ली हांवें म्हाका नाका म्हटलेली च्या अशें म्हणून सो हो पिवन आयिल्लो आतां न्ही म्हाजी तकली जी आसा पळय जड जाल्ल्या भशेन जालें ट्रॅवलिंग जालें न्ही आयज खूब सो ताका लागून आतां म्हणलें दूद आशिल्लें सो च्या इल्लीशी करया अशें म्हटलें आनी च्या करपाक जी आसा पळय न्ही ती दवरल्या सो जस्ट येवन न्ही आतां चेंज केलां आनी हें बीन कांय करूं ना सामान बिमान जें आसा पळय तें कांय काडूं ना तें सगळें काडून दवरपाक जाग्याच्या जाग्यार आनी जो तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता पळय तो ही दोगांय खेळटा बाय न्ही मातशें हें करता क्रँकी अशें जाता सो ताका लागून हो तेजो मातसो एंटरटेन करता ताका घेवन येया आतां हांव येना परत परत आयज न्ही घरा कडेन जर आसा पळय चड अशें कांय शूट बी केलें ना वयतानाच दनपार जाली आमकां लेट गेली तुमकां खबर आसा दनपार गेली मागीर नुस्तें उजरायलें तें सगळें काम केलें बायक भरयता म्हळ्यार आदेस मागीर जेवली बिवली आनी मातशी बसली हो मातसो आड पडलो सो बसली आमी आनी मातशी उलयलें बिलयलें आनी चड अशें कांय शूट केलें ना आनी पावसूय नाशिल्लो न्ही आयज मातशी गरमी बी जाताली बायक बी मातशें न्हिदोवपाचो ट्राय केलें सो तें न्हिदलें म्हणलें ना आनी हांव मागीर कांयच करपाचें भानगडी केलें ना हांव उठलें आनी ते सायडीन गेलें काकीच्या फुड्यान ते सायडीन गेलें आनी तेंगेर थंय वचोन बसलें आनी येवपाच्या टायमार लेट अशें मागीर येयलें आनी येयलें आनी सोमतेच चेंज केलें आनी भायर सरलें म्हाका फुड्यान बसून रावना म्हाका म्हणलें बायक घे आनी न्हीद तें एकलें जाल्यार न्हिदना न्ही फुड्यान कोणूय आसल्यार मातशें न्हिदतलें अशें म्हणलें आनी म्हाका म्हणलें तूं न्हीद ताका घे आनी अशें म्हणून हांव तेवटेन गेलें सो ताका लागून शूट बी जें आसा पळय तें कांय केलेंच ना सो हांगासर च्या जी आसा पळय ती जाली म्हाजी च्या पिवन घेता आनी तेजेच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तोय बी हांगासरूच एंड करता आनी मेळटा तुमकां अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय